गोंयांत सत्ता वांटपाचे प्रक्रियेत नव्या घडामोडींक गती मेळ्ळा। आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार हाणें स्पष्ट उतरांनी म्हटले, आमी युती खातीर उक्ते आसात। विरोधक एकठांय येतले अशी अपेक्षा गोंयकारांक आसा, पूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विरिएटो फेर्नांडीस हाचेर ताणें गंभीर आरोप केले। दुसरे वाटेन विरोधी फुडारी युरी आलेमांव आनी काँग्रेसीचो आमदार आल्टोन डिकोस्टा हांचे कडेन जाल्ली चर्चा सकारात्मक दिशेन वता अशें ताणें स्पश्ट केलें। दोगूय पुराय सहकार्य करतात असो दावो बोरकारान केलो। मजगतीं काँग्रेसीन फ्रेंडली फायट म्हणून बोट बुडयली, जिखपाची सिटांय वगडायली। फाटले फावटी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत आमचो घात आनी अन्याय जालो असो आरोप आमदार विरेशान करत काँग्रेसीक धारेर धरले। आता प्रस्न उपरासता तो 2027 विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा। भाजपान आपली तयारी सुरू केल्या, मात गोंयांत आशिल्ले विरोधी एकामेकाचेर फकत फार पेटयत आसा। हाचो फायदो आनीक कोण घेत काय? गोंयांत विरोधी पक्ष एकठांय येतले? ह्या राजकीय हालचालीचो सत्ताधारी पक्षाचेर कितें परिणाम जातलो? राजकीय समीकरणां नेटान बदलत आशिल्ल्यान गोंयचें राजकारण चड रंगीत जावपाची लक्षणां दिसता। गोंयांतल्या विरोधी एकचाराचो हो नवो अध्याय खंयच्या दिकेन वळटलो हाचेर सगळ्यांचीच नदर केंद्रीत आसा। गोंयकारांक घेवन आनी फुडें वयता, पूण आयज हे जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता हितून इतलेंच कळटा खंय ना खंय बीजेपीचे कोण तरी लिडर जे आसा हे हांकां ऑपरेट करता, कित्याक एलायन्स जाली नाजाल्यार ह्या बीजेपीक घरा वचचें पडटलें हें सगळ्यांक खबर आसा। सो हांकां नाका ती एलायन्स जाल्ली आनी तेका लागून हे इनडायरेक्टली हांकां थोड्या जाणांक यूज करून एलायन्स करपाक सोदना आनी अशेच स्टेटमेंट जे आसा ते हांकां काडपाक लायता। सो आमी ह्या स्टेटमेंटाचो कंडेम करता की तेणें जे स्टेटमेंट केला हो सारको विथ प्रूफ हाडचो आनी ते स्टेटमेंट करचो आनी तेका समज कितें दिसता आमी वी आर ओपन टू डिस्कस जी आयडियोलॉजी आसा, आरजीची आयडियोलॉजी कितें आसा, काँग्रेसची आयडियोलॉजी कितें आसा, हे आयडियोलॉजी बाबतींत उलोवपाक लागून आमी तरी ओपन आसा आनी एकामेकाचें कितें सांगपाक जाय तुमकां कितें सांगपाक जाय ओपन प्लॅटफॉर्म जावं तुमकां खंय येवपाक जाय तुमी सांगा, आमी येता उलोवया कितें आसा तें आनी हेजे बाबतींत डिस्कस करुया। बट तुमी जे स्टेटमेंट करता ते स्टेटमेंट टोटली रॉंग आसा। हेंच्यांनी फ्रेंडली फायट म्हणून केली, खोल्ले हांगा फ्रेंडली फायट, मोर्चे हांगा फ्रेंडली फायट म्हणून केली आनी कितें केलें फ्रेंडली फायटान जी बोट आसा ती बुडयली। ते बाबडे कोण कॅन्डिडेटाक उबे केले, आमी काय घालूं लागले ते एवरी टायम म्हणटा वोट स्प्लिट। आतां कालच्या स्टेटमेंटान एक वोट स्प्लिटाचो परत सांग 2022 गोंयकारांक खबर आसा म्हणटा। अरे गोंयकारांक खबर आसा तुमचें कितें चल्लां तें, तुमी जे जिखपाचे विनेबल सीट्स आसले हे तुमी फ्रेंडली फायटाच्या नांवान गोवा फॉर्डात काँग्रेसाच्या दोनूय सिटां उडयली। सो अशी कितलीशी सिटां तुमी डॅमेज केली आसात। ते आतां वचून ते सांगता की आमी बरें परफॉर्म केला, कितें बरें परफॉर्म केलें? एलायन्स समज आसली नाल्यार आयज कितलेशे सीट आयज आमी बीजेपीक ओवररूल करतले आनी ते काउंट दाखयता, वोटींग काउंट दाखयता। हांव सांगिना वोटींग काउंट दाखयता। सो हे जे आसा आयज ह्या काँग्रेसीन जावं तेंच्या लिडरशिपीन चिंतपाक जाय आमी तरी ओपन आसा, एवरी टायम आमी सांगलेलें आसा ओपन आसा म्हणून, पूण कितलो वगत आमी रावतले? आमकां टायम फ्रेम करची पडटली, कित्याक लास्ट टायम झेडपी इलेक्शनाक आमकां कसो घात केल्लो आसा, हो अन्याय केल्लो आसा आमचेर, कित्याक लास्ट मोमेंटाक आमकां कॅम्पेन बसून करूंक मेळना, एक बसून मिटींग आमकां घेवपाक मेळना। सो हो जो अन्याय आसा हो अन्याय आमी सहन करपाक शकना, आमकां कितें तरी टायम फ्रेम करची पडटली आनी ती आमची आतां मिटींग जातली तेंचे कडेन आमी ट्राय करतले उलोवपाक लागून। पूण हे सगळें जालें म्हणटून आमकां खबर ना तेंच कितलो टायम वतलो तो, पूण तेका लागून गोंयकारांक जाय की एलायन्स जाल्ली आनी गोंयकार आजून बसून सांगता की कितें तरी चेंज जावपाक जाय। सो त्या बाबतींत आमी आमचे चिंतप करता। मजगतीं हेर सगळ्या पक्षांनी आपली भुमिका स्पश्ट करची। जीएफपीन आमकां आपलो तेंको दिला। युरी वा हांव दोगांयकूय युतीचो निर्णय घेवंक मेळना, अशे निर्णय पक्षाच्या उच्च कमांडान घेतात। विरेशान गैरसमज निर्माण करूंक फावना। युरी आनी आल्टोन काँग्रेसीचे आमदार आनी ते आमच्या संपर्कात आसात, देखून लोकांक चुकीची दिका दाखोवची न्हय अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें। विरेश बोरकारान सुद्दां आरोप केला पळय आतां विरेश बोरकर म्हळ्यार म्हाका समजना, हांवें पळयला तो आतां तेंची आमची मिटींग चालू आसतना तो स्टेटमेंट आयला। फर्स्ट ऑफ ऑल विरेश बोरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की काँग्रेस पार्टी म्हणजे डेमोक्रेटीक पार्टी, वी फंक्शन इन अ कलेक्टीव प्रोसेस। फाल्यां युती करपाची ना करपाची हें एकटो अमित पाटकर किंवा युरी आलेमांव डिसायड करपाक शकना। आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे
ब्लॉक्स आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा, आमचे PCC आहा, एंड देन अल्टिमेटली अवर इनचार्ज एंड हायकमांड इज देर. दॅट डिसिजन्स आर टेकन देर. आय अलोन कॅनॉट टेक डिसिजन. दुसरें, आतां आमच्या वर्कर्सांक अशें दिसता की RG म्हणटा ताका कोण तरी कंट्रोल करता. सो आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. आनी एवरी टायम आय डोंट नो वाय दे वॉन्ट टू सेन्सेशन. आतां ह्या वेळाचेर तें उलोवपाची गरजूच ना. दुसरें, तो पळय जें कितें उलयला तें ह्या वेळाचेर ताची गरज आशिल्ली. आनी दुसरें, ताणें तो म्हाका दिसता तेणें गैरसमज करचो न्ही. युरी आलेमांव आसूं, एल्टन आसूं, हें आमचे कडेन उलयता. सकाळीं एल्टन आमच्या मिटिंगेक आशिल्लो. वी हॅव डिस्कस. ताणें गोंयच्या जनतेक आनी मिसगायड करचे की युरी आनी एल्टन फक्त तेजे कडेन उलयता म्हणून. दे आर काँग्रेस पार्टीज MLA. आनी वॉट एवर डिसिजन्स वील हॅपन, दे वील हॅपन कलेक्टिवली. हांगा युनिलॅटरली एकटो कोण डिसिजन घेवपाक शकना. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकार.